नमस्कार. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि हांवें जशें म्हटलां की ह्या विशयाचेर डेली हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारां कडेन उलयतां. सगळे गोंयकार ह्या विशयाचेर म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आयकता आनी तेंच्यांनी सगळ्यो इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करची हें तेंच्या कडेन मागता. शेवटी तुमीच सगळे जाण माध्यम आसा की त्या निमित्तान म्हाका गोंयकारांक जें सांगपाक जाय, गोंयच्या जनतेक जें सांगपाक जाय हें सगळें सांगपाक मेळटा. कोवीड हॉस्पिटल गोवा आमी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केलें, ऑलरेडी सुरूय जालें, म्हणजे पेशंट थंय शिफ्टूय जाता आतां. आनी आयच्यान आमी कोवीड हॉस्पिटल जें ESI हॉस्पिटल हें स्पेशल कोवीड हॉस्पिटल म्हणून आमी डिक्लेअर केल्लें आसा. थंयसर सगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो एवेलेबल आसतल्यो. हेजो अर्थ तुमी कोणूच थंयसर वचून फोटो काडूंक वचूं नाका किंवा रिकॉर्डिंग करूंक वचूं नाकात. चुकून सुद्दां लोकांनी थंयसर भियोन वचपाची गरज ना, कारण आमी सगळी प्रिकॉशन्स ऑलमोस्ट थंयसर घेतलेली आसा. आजूबाजूच्या लोकांनी रावपाच्या थंयसर भिवपाची गरज ना. आमी जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, कारण आमी जेन्ना आमचो फ्रंट लायन स्टाफ डॉक्टर्स, नर्सीस, पॅथोलॅब हे जेन्ना काम करता तांकां स्ट्रेंथ दिवप, तांकां सपोर्ट दिवप, तांच्या खातीर बरें मागप हें गरजेचें आसा. आनी ते सगळे आमच्या खातीर काम करता. हांव परत एकदां तेंचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कोवीड हॉस्पिटलांनी आमचे सगळे स्टाफ, गोंयकार स्टाफ हे सगळे जाण काम करतले. GMCचे आसतले, ESI हॉस्पिटलचे आसतले, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचे आसतले. हे सगळे जाण आमच्या खातीर काम करतले. आमची लॅब एस्टाब्लीश जाली. फाल्यां पर्यंत लॅबाचे रिपोर्ट हे आमी घेवपाक सुरू करतले. जे पेशंट्स जे सोशल मिडियाचेरूय तेंच्या बाबतींत वेगवेगळे येता, बट तरी सुद्दां आमी आजुनूय लोकांक जे तेंच्या संपर्कान आयले, जेंकां कळ्ळें त्याय लोकांक आमी क्वॉरंटायन केल्या. गव्हर्मेंटच्या क्वॉरंटायन सेंटरान आमी सगळ्या जाणांक दवरल्या आनी 100% हांकां आमी क्वॉरंटायन करपाचो प्रयत्न केला. आमी 100% लॉकडावन केल्या उपरांत वेगवेगळी काळजी, जशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गायडलायना प्रमाणे मायक प्रॉब्लेम करता खंयचो तरी, बंद केल्यार जातलो. हांव जें कितें पयलीं जालां हें तुमकां हांव पयलीं सांगतां. म्हणजे त्या अनुसार आमकां आयची डेवलपमेंट, आयची जेन्ना आमी रिव्यू मिटींग घेता आसतना आमी लॅब फॅसिलिटीज ही ऑलरेडी एवेलेबल जाली. हॉस्पिटल फॅसिलिटीज ही एवेलेबल जाली. आमचे कडल्यान ऑलरेडी वॉलंटियर पासीस दिवपाचे. आमी सगळ्यांत पयली खूब जाणांनी आपल्याक वॉलंटियर पासीस मेळचे म्हणून पुलिशे कडेन एप्लिकेशन्स दिल्ली. बट इतक्या मोठ्या प्रमाणात सद्या आमी वॉलंटियर सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन करता, तांकां थँक्यूय म्हणटा की तुमी वॉलंटरिली काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो. पूण आमी निर्णय घेतलो की हें सगळें काम आमकां स्ट्रीमलायन करपाक, जाल्यार इतक्या जाणांक जर आमी वॉलंटियर पास दिले जाल्यार मोठ्या प्रमाणात कन्फ्युजन क्रिएट जावपाक शकता. हाजो निर्णय घेवन आमी पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स हांकां पयलीं वॉलंटियर पास इश्यू केल्ले आसा की वॉलंटरिली तेंच्यांनी आपलें काम सुरू करचें. गव्हर्मेंट सायडींतल्यान BLO ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर जो आसा हेका आमी वॉलंटियर पास इश्यू केला. आयज ऑलरेडी इतक्या लोकांक वॉलंटियर पास इश्यू जाले. त्यान भायर प्रत्येक मतदारसंघाच्या आमदाराक 40 जाणांक आमी 20 एडिशनल वॉलंटियर पास इश्यू केल्या की त्या आमदारांनी ह्या वॉलंटियर्स, पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स हांकां घेवन होम डिलिव्हरी प्रमोट करची. आमी परत सांगता, कोणीच रस्त्यार येवचें न्ही. हांव परत रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून आयजूय परत मागता, आमी जरी ग्रॉसरी शॉप ओपन केल्या जाल्यार रस्त्यार येवं नाकात. कारण ह्या दुयेंता पासून वाचतले जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंगाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना. हांव परत सांगता, जरी ग्रॉसरी शॉप ओपन जाली आसत जाल्यार रस्त्यार येवं नाकात, ही म्हजी कळकळीची विनंती आसा. आमी बॉर्डरीचेर सुद्दां ऑलरेडी कम्प्लिटली स्ट्रिक्टली म्हणजे सगळ्या जाणांक बॅन केल्लें आसा. जो कोण एखादो दुसरो गोंयकार भायर उरलेलो तो येता जर आसत जाल्यार ताका होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प बनून घरा कडेन धाडटा. आमचे जे ऑफिसर्स आमच्या सगळ्या 3 लेवलाचेर काम करतात. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स काम करतात. आमी त्याच लेवलाचेर अजून एक ज्युनियर मॅजिस्ट्रेट लेवल ऑफिसर घातला. आमचो म्हणजे IAS आसा. आनी त्याच बरोबर आमचो GPSC आनी एक गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर जो पंच, सरपंच हांच्या कडेन उलयतालो. आनी कितले लोक क्वॉरंटायन जाल्या.
ह्या विशयाचेर उलयता आसतना लक्षांत आयलें की अजुनूय बी काही जाण आयकनात, अजुनूय गांवांनी भोंवतात जांकां होम क्वॉरंटायन केल्या. गव्हर्मेंटाची नॉर्थ गोवान 5 क्वॉरंटायन सेंटर आमी फायनलायज केली. ती क्वॉरंटायन सेंटर्सचो ताबो आमच्या गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनच्या ऑफिसरांनी घेतला. जेन्ना ते क्वॉरंटायन करपाचे पेशंट धाडले की आमी मेडिकल टीम जी आसा ही ह्या क्वॉरंटायन सेंटरान धाडटा. ताज्या पयलीं आमचो गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनचे ऑफिसर तांचो ताबो घेतलेलो आसा आनी 4 सावथ गोवान आमी क्वॉरंटायन सेंटर एस्टाब्लीश केला. तितून आमी क्वॉरंटायन धाडटा. अजुनूय बी लोकांक हांव आवाहन करता, तुमच्या कडेन जर कोणी अशा पद्दतीचो आसात तुमी इन्फॉर्म करात, PIक इन्फॉर्म करात, आमच्या पंचाक इन्फॉर्म करा. तुमच्या तो आमच्या जो आमचो ऑफिसर तेंच्या कडेन कम्युनिकेट करता ताका सांगतलो आनी ह्या लोकांक परत एकदां क्वॉरंटायन जावपाची गरज आसा. हे लोक जे भायर भोंवता आपूण ज्या राज्यांतल्यान येयला तेन्नाच्यान 14 दीस कंपल्सरी तेंच्यांनी क्वॉरंटायन जावपाक जाय. हांव परत सांगता, ते कॅरियर जावं शकता. ह्या कोरोना व्हायरसाचे ते मोठे कॅरियर आसात. आमी पॉझिटिव्ह येयल्लो पेशंट आयज सुद्दां 100% हेल्दी आसा. तुमकां जावं पेशंटाचे जे काल उलयतालो हांवें आजूय तेजी चवकशी केली. ही इज व्हेरी मच फीट. म्हणजे आमचे उरलेले दोनूय पेशंट बरे आसा, बट तेंच्या पेक्षा हो पेशंट 100% हेल्दी आसा. हांवें जशें म्हटलें तो आयजूय फुटबॉल खेळूंक शकता, इतको हेल्दी आसा. आयज सुद्दां फुटबॉल खेळूंक शकता. त्या खातीर म्हाजी सगळ्या लोकांक कळकळीची विनंती आसा, जे भायर आसात हे तुमकां तांकां कोरोना व्हायरस आसा म्हणून कळचें ना. तांच्यांनी आपली ट्रॅव्हल हिस्ट्री लिपयल्ली आसा. त्या लोकांक परत परत सांगता हांव, स्वताहून क्वॉरंटायन जायात. तुमी लोकांक त्रासान उडयतले. ह्या दुयेंताचे जे परिणाम जे आसा हे सामान्य गोंयकाराक अजून कळना. अमेरिका सारकिल्या देशांत 80,000च्या पेक्षा चड लोकांक ह्या दुयेंताची लागवड जाल्या. आमी अशें समजूं नाकात गोंयांत 3 पेशंट आसा ते 3ूच जातल्यांनी गोंय सुरक्षीत उरतलें. म्हाका हेजो खूब महाभयंकर परिणाम म्हाका दिसता. कितें जातलें हें म्हाका कळटा म्हणून हांव परत परत रिक्वेस्ट करता. हांव म्हणटा देवाच्या कृपेत जावचें न्ही, पण हेजे खूब मोठे परिणाम आमकां सगळीं प्रायवेट हॉस्पिटलां कदाचित ह्या दुयेंता खातीर वापरची पडूं शकता. आमकां मोठमोठी क्वॉरंटायन सेंटर्स, इंडोर स्टेडियम आनी ही क्वॉरंटायन सेंटर्स कदाचित करची पडूं शकता. पडचे न्ही हें हांव देवा लागीं मागता. बट हे सगळे दुश्परिणाम जावचे न्ही म्हणून गांवांनी जे लोक आसात अजुनूय बी तुमी होम क्वॉरंटायन जायात हें हांव सांगता. आमी व्हॉलंटियर पासीस इश्यू केल्या. तितून जवळपास आमी MLA खातीर 20 पास, म्युनिसिपालिटी खातीर आमी पासीस इश्यू केले, पंचायतीच्या हेच्या खातीर पासीस इश्यू केल्ले आसा. हे तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक होम डिलिव्हरी दिवपा खातीर तेंच्यांनी वापरचे. मेडिसीन तांकां डिलिव्हरी करची. तांकां आनी कितें जर गरजेच्यो गजाली आसत जाल्यार ह्या लोकांक सांगचें. आमच्या BLOकूय सांगचें ह्या पद्दतीत करचें. नेक्स्ट, ह्या स्टेटीत आसलेल्या लेबर मोठ्या प्रमाणात ज्या पंचायतींनी ज्या हांगासर लेबर्स रावता, फॉरेनर्स रावता, आमी सगळी कडली किचन सेंटर्स ही चालू करपाक लायल्या. त्या रेस्टॉरंट आसत म्हणजे हॉटेल्स असली 5 स्टार 3 स्टार तांकां सांगलां तेंची किचन चालू करा, बट रेस्टॉरंट बंद उरतलें. होम डिलिव्हरी प्रमोट करपाक लायल्या. कोणूच भुके उरचो न्ही, ताका अन्न मेळचें ह्या हातूंतल्यान आमी हें डिसिजन घेतलां. त्या ती फॉरेनर्स कोण आसात, लेबर्स कोण आसात जाल्यार त्या रेस्टॉरंटाच्या मार्फत तांकां होम डिलिव्हरी ही जातली, कारण भुके उरचे न्ही म्हणून घेतलेलें आसा. पण त्याच बरोबर आमी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सिस्टमींतल्यान जो आमचो फूड डिलिव्हरी खातीर नंबर जो दिला ताजेर फूड डिलिव्हरी जाता. आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे जे नंबर आसा ह्या दोगांय कडल्यान आमकां जे लेबर्स आसात हांकां जर कोणाक अन्न मेळपा जाय आसत, आमचो सेक्रेटरी पुनीत गोयल ही इज कॉर्डिनेटींग दीस. हे सगळें आमचो सेक्रेटरी पुनीत गोयल, तुमच्या माध्यमांतल्यान पुनीत गोयलाचो नंबरूय हांव पब्लीश करपाक लायता. ताच्याय नंबराचेर ताका जर संपर्क केलो आसत जाल्यारूय बी सगळे लेबर्स आसतले, फॉरेनर्स आसतले किंवा कोणाक डेप्युटी कलेक्टरांक करचेच, किंवा जर लागीं आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरांक करचें. इवन दो तांकां आमी कोणाची परिस्थिती कठीण आसा तांकां कडधान्य पावपाचें सुद्दां प्रोविजन हें सरकारा मार्फत केलें वता. आयज हांवें आमच्या 30 आमदारांची मिटींग सरकार पक्षाच्या घेतली. हांव काल पयर अपोजिशन लिडर्स आनी तांच्याय कडेन उलयतालो. 30 आमदारांची मिटींग घेतल्या उपरांत 30 आमदारांनी मॅक्झिमम होम डिलिव्हरी करपाची जबाबदारी घेतल्या. आपले पंच सरपंच जरी ग्रॉसरी शॉप ओपन आसली जाल्यार व्हॉलंटियराच्या मार्फत तुमी होम डिलिव्हरी करात. लोकांक सांगता तुमी दुकानाचेर येवं नाकात. जे व्हॉलंटियर्स आमी एस्टाब्लीश केल्या त्यांच्या मार्फत तुमकां होम डिलिव्हरी जातली. राज्यांत म्हणजे सांठो कमी ना,
परत सांगता, फुडल्या 2 म्हयन्यांक जाय तितके कडधान्य, फुडल्या 2 म्हयन्यांक जाय तितके तांदूळ आसतले, साखर आसतली, मीठ आसतलें, पीठ आसतलें, हे सगळें राज्यांत एवेलेबल आसा. हेजी काळजी सरकारान घेतल्या. फूड चेन एस्टाब्लीश जाल्या, म्हणजे एखाद्या तालुका लेवला वयल्या किंवा गांव लेवला वयल्या हेका सुद्दां जी फूड चेन पावपाक जाय ती सिस्टीम ह्या सिस्टमींतल्यान चालू जातली. आमचो बाप मिनिस्टर निलेश काब्राल हेणी जशी 300 रुपया, 500 रुपया आनी 1000 रुपयाची 3 पोती टायप केल्ल्यो आसा, त्यो तेज्या गांवांतल्यान सर्कुलेट जातल्यो. तीच सिस्टीम आमचे बाकीचे आमदार, विरोधी पक्षांतल्या आमदारांक सुद्दां हांव सांगता की ह्या सिस्टमींतल्यान तेंच्यांनी डेलिव्हरी जी आसा पळय न्ही त्याच ग्रॉसरी शॉपांतल्यान घेवचें आनी सगळ्यां कडेन पावोवचें, ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. ह्या माध्यमांतल्यान हे जे आसा पळय न्ही कडधान्य आनी तांदूळ हे होम डिलिव्हरी 100% होम डिलिव्हरी प्रमोट करपा खातीर आमी हे डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी सगळ्यांनी होम डिलिव्हरी ही प्रमोट केल्या. तिसूय आमदारांनी आपूण पंच, कावन्सिलर यांच्या सहकार्यांतल्यान होम डिलिव्हरी करता हें तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां. म्हणजे मार्केटिंग फेडरेशन आसतलें, गोवा बागायतदार आसतलो, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसतलें, हे भाजी हाडटले, पण हे सगळे जाण ही होम डिलिव्हरी पद्दत जी आसा ह्या होम डिलिव्हरी पद्दतींतल्यान सगळ्यां कडेन हे पावतले हेजी आमी काळजी घेता. फूड चेन आमी मेंटेन करता. ओके, म्हाका दिसता ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान कोरोना व्हायरस कोविड-19 हाजो गोंयांत पसराव जावचो न्ही म्हणून जे सोशियल डिस्टन्सींग हांवें काल 24/7 म्हणजे जी ग्रॉसरी शॉप उगडी दवरची म्हणून सांगल्या. 24 तास न्ही, अजुनूय हांव सांगता तेंच्यांनी 24 तास उगडी दवरची, पण सोशियल डिस्टन्सींग मेंटेन करचें. पण लोक आयज ज्या पद्दतीत हांवें काही चित्र पळयले, म्हणजे तुमीच सोशियल मिडियाचेर सगळ्यांनी घातलेले, ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार महाभयंकर परिस्थिती आसा. कोरोना व्हायरस जे एकामेकाक तेंकतात, हांव मुद्दामून सांगता, कारण आमी म्हटलां 3 पेशंट जे मेळ्ळे हे 3 वेगवेगळ्या जाग्या वयले आसले. आमी कोणाक तेंकता तेज्या वयल्यान कोणाक कोरोना व्हायरस ट्रान्सफर जातलो हें सांगून नजो. त्या ती तुमी बाजारान वयता आसत, कोण तुमच्या समोर शिकता जाल्यार तितूंतल्यानय ट्रान्सफर जावं शकता. कोण तुमकां मेळटा, तुमी आतां बाजारान एकामेकाक तेंकल्या, कोणा कडल्यान पास जालो कळचो ना. तुमी बाजारान वयता, कोरोना व्हायरस घेवन तुमी तुमच्या घरान येता. हांव परत सांगतलो, तुमी तुमच्या भुरग्यांचो लायफ पिड्ड्यार करतात. त्या ती बाजारान वचूं नाकात, लोकांक तेंकू नाकात. हांव परत सांगता, जरी सरकारान दुकानां ओपन केल्या सेंट्रल गायडलायनीच्या अनुसार, वेगवेगळी गजाली आसतल्यो. कित्याक ओपन करची पडली हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट हे सगळें जालें सुद्दां जरी आसत जाल्यार हांव परत सांगता, आमकां काही लोकांक ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळी राजकारणां करपाची आसा. तुमी ह्या भानगडीत पडूं नाकात, तुमी घरा भायर सरूं नाकात. आमी घरा भायर सरप म्हणजे आमी कोरोना व्हायरस आमच्या घरांत हाडप, ही परिस्थिती आसा. आमी जेन्ना व्हॉलंटियर म्हटल्या ते व्हॉलंटियरांक आमी सांगल्या की सोशियल डिस्टन्सींग कशें मेंटेन करप ते सगळ्या पद्दतीन आमी तांकां ट्रेन करपाचो प्रयत्न आमी केला. आमदारांनी करचो. सगळ्या आमदारांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, सगळे पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स ह्या सगळ्या जाणांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा की तुमी सगळ्यांनी की हे सोशियल डिस्टन्सींग सांबाळून प्रत्येकाचें काम हे तांकां डिलिव्हरी जी आसा ही तेज्या घरांत पावोवची. ह्या प्रसंगान आमकां म्हणजे कितें खावपाक जाय आनी कितें ना हाजी म्हाका दिसता आमी खंय तरी भान दवरपाक जाय. अशा प्रसंगी जें मेळटा तें काडून आमी दीस ढकलप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमकां प्रत्येकाक प्रत्येक चविच्योच गजाली ह्यो प्रत्येक फावटी मेळटल्यो अश्यो ना. त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान सांगता, तुमी एक स्टेप घरांतल्यान भायर सरता. बऱ्याच जाणांक दिसता पुलीस आपल्याक आडयता, बऱ्याच जाणांक दिसता पुलीस आपल्याक त्रास करता. पुलीस त्रास करता आसत जाल्यार ते आपल्या जिवाचेर संकट ओडून तुमकां वाटोवपा खातीर ते त्रास करतात. पुलिसांक सहकार्य करात. आमी गाडयो घेवन भोंवपा खातीर लोकांक एलाव करिना. जे आपल्याक भायर सरता गव्हर्मेंट स्टाफ तो आपल्या कामा खातीर भायर सरता, जो मेडिकला खातीर भायर सरता म्हणजे जीएमसीन आसतलो, प्रायवेट हॉस्पिटलान आसतलो, तुमची सगळ्यांची काळजी घेवपा खातीर भायर सरता. आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ, PWD स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ तुमचे भायर सरून काम करता. त्या ती म्हजे गोंयकारांक परत रिक्वेस्ट आसा, जरी ग्रॉसरी शॉप ओपन केले आसत, बाजार ओपन केला आसत, व काही लोक जे आसा थंय गर्दी करून आयज हांवें 2-3 बाजार पळयले पुलिसांनी आमच्या बंद केले कारण सोशियल डिस्टन्सींग सांबाळना म्हणून. विलिंगली स्वताहून ग्रॉसरी शॉपवाल्यांनी सुद्दां म्हाका दिसता ती होम डिलिव्हरी प्रमोट करची. आपलो शॉप ओपन करून सुद्दां व्हॉलंटियराच्या मार्फत होम डिलिव्हरी प्रमोट करप गरजेचें आसा. कोणीच चड पयशे चार्ज करचे न्ही. आयज अशा प्रसंगी आमीच एकामेकाक पावप
आमीच एकामेकांक मदत करप हें गरजेचें आसा आनी ती मदत करपा खातीर जायते जाण फुडें येयल्या. ओके, जायते जाणांनी व्हॉलंटियर पास मागल्या. आयज आमकां सरकार प्रत्येक फावटी निर्णय जो आसा, काही निर्णय आमकां वेगवेगळे फावटी डिसिजन पळोवन कंडिशन पळोवन म्हणजे त्या वेळाची परिस्थिती पळोवन आमकां निर्णय घेवचे पडटा. तुमी सगळ्यांनी म्हणजे म्हाका दिसता सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. तुमचें सहकार्य म्हाज्या खातीर अपेक्षीत आसा. हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन मागतां तुमचे सगळे जाण म्हज्या बरोबर रावप. मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हाजी जबाबदारी आसा की ह्या राज्यांत जाता तितके कोरोना व्हायरसाचो पसराव पसरचो न्ही. कोविड-19चे पेशंट जाता तितके कमी जावचे आनी हे कमी जर जातले आसत फक्त आमी घरांत रावले जाल्यारूच कमी जावंक शकता, त्या शिवाय कमी जावंक शकना. आमी पत्रकारांक सुद्दां आमच्या सांगलां की जाता तितके तुमी खंयचेच फोटोग्राफ काडूंक वचूं नाकात, खंयच्याच मार्केटांत तुमी भोंवू नाकात. आमचे पुलीस भोंवता, जाय जाल्यार ते फोटोग्राफ काडून तुमकां अपलोड करतले. कारण एखाद्या वेळी आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ रिस्क घेताच, कारण तांकां तुमच्या खातीर तांकां रिस्क घेवची पडटा. पुलीस डिपार्टमेंटाचो स्टाफ म्हजो रिस्क घेता, ही लोकां खातीर रिस्क घेता. त्या खातीर तांकां सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां हें सगळें जाता आसतना म्हणजे आयज ज्या स्थितींतल्यान राज्य वयता, फुडल्या 8 दिसांक फुडल्या 10 दिसांक कितें स्थिती येतली ही आमकां खबर ना. हांवें जशें म्हटलां की हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन ह्या सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान डेली उलयतलों. डेली कितें राज्यांत डेव्हलपमेंट आसा आनी डेली सत्य परिस्थिती कितें आसा ही सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. अफवा मोठ्या प्रमाणांत पसरल्यो वयता. काही जाणांक हाजें सुद्दां राजकारण करपाची संवय जाल्ली आसा. आमी राजकारण हें सगळें सायडीक दवरचें आनी म्हाका दिसता गोंयकारांच्या आरोग्या खातीर आमी सगळे जाण एकी कडेन येवचे आनी गोंयकारांक फुडलें बरें आरोग्य मेळचें आनी गोंयांत कमीत कमी कोरोनाचे पेशंट जावचे हाच्या खातीर देवा लागीं प्रे करपाक जाय. कोणी कितें तयारी केल्या कितें आमी सरकारच्या वतीन आमी 100% आमी प्रयत्न पूर्णता हे कोरोनाच्या कोविड-19 खातीर सगळ्या तरी जे कितें करपाक जाय ते सगळें करता. म्हाका सगळ्यांची सजेशन्स वेलकम आसा. अजुनूय सांगता मेलच्या माध्यमांतल्यान जेका दिसता की आमी कितें करपाक जाय, सरकारान नवीन कितें करपाक जाय, कोणीय प्रत्येकाची आयडिया आसतली, सजेशन्स आसतले, तुमी तुमच्या मेलाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सगळे जाण कळयात. वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सगळें कळयात. हांवें कालचो निर्णय घेतल्या उपरांत म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की मुख्यमंत्री तुमचो निर्णय तुमी फाटीं घेयात म्हणून. बट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन आसतली किंवा कोण तरी कोर्टान गेलो आनी वेगवेगळे रिजन्स आसा ताच्या फाटल्यान हांव तितून वचना. पण आमी जरी उगडे दवरला आसतले, ग्रॉसरी शॉप उगडी दवरल्या हेजो अर्थ रस्त्यार येवपाक न्हू. हांव परत सांगता, जे रस्त्यार आयले लोक ते चुकीचे आसात, रस्त्यार येवं नाकात. परत एकदां सांगता, हो व्हायरस आमच्या घरान आमी वयताना व्हरता. जो मनीस रस्त्यार येता 100% रिस्क घेता. आमी लोकांक तेंकता बाजारान वयताना आमी 100% रिस्क घेता. आमी ज्या लायनीन उबो रावला तो दुसरो मनीस शिकलो आमी रिस्क घेता. आमी आमची फॅमिली धोक्याची आमी फॅमिलीक त्रास करता, आमी आमच्या स्वताच्या फॅमिलीक धोक्यात घालता. त्या खातीर म्हाजें परत म्हणणें आसा, हांव सगळ्यांक सांगता आनी कळकळीची विनंती करता, परत तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान परत सगळ्या जाणां कडेन मागता की 100% स्वताच्या घरात रावात, लक्ष्मण रेषा ओलांडू नाकात ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. सरकार आपल्या परीन सगळ्या पद्दतीचे प्रयत्न करीत आसा. सरकारा कडेन एक्सप्लेनेशन आयच्या घडयेक मागची न्ही, आमच्या सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे कोविड-19 हो अकावंट ओपन केल्या उपरांत ज्या पद्दतीत लोकांची मदत मोठ्या पद्दतीत लोकांची मदत जी आसा ही कोविड-19 ह्या अकावंटाचेर येयत आसा. आनी आमी सगळ्या परीन म्हणजे आमकां फक्त आमी केंद्र सरकाराचें सहकार्य आनी बाकी सगळे कडल्यान म्हणजे आमकां ज्यो गजाली जाय आमच्या कोवीड हॉस्पिटला खातीर आनी फुडल्या प्रिपेरेशना खातीर आमकां फुडली हॉटेल्स आसतली, स्कूल्स आसतली, हॉस्पिटल्स आसतली, ही रिक्विजिशन करपाची तयारी सुद्दां सरकारान ऑलरेडी चालू केल्ली आसा. जी गजाल लागता ती सरकार स्टेप घेतले. बट ह्या बाबतींत सजेशन्स वेलकम करता. बट ह्या बाबतींत टिका कोणी करची न्ही, कारण गोंयच्या लोकांचो म्हणजे 15 लाख गोंयकारांचो प्रश्न आसा आनी ह्या 15 लाख गोंयकारांक सांबाळप हें म्हाजें कर्तव्य आसा. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान परत तुमच्या कडेन मागला ते फॉलो करात. थँक्यू. जय हिंद. लोकांची जर तितली इच्छा जर तुम्ही इतली कित्याक लायट प्लस ते काल पेटिशनूय केल्लें केक ओरिजीन
सीएमान आपले डिसिजन परत घेवचे म्हणून कितें म्हाका खबर आसा की मॅक्झिमम गोंयकारांचें म्हणणें आहा की 100% लॉकडावन करचें म्हणून हांव जाणा तेंची भावना जाणटा आनी इतकें जर आसत जाल्यार गोंयकारांक हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयकारांनी स्वताहून लॉकडावन करपाचो प्रयत्न करचो तुमी स्वता सगळ्यांक रिक्वेस्ट करात कोण फेर प्रायस शॉप चलयता आसत तुमी सगळे जाण तांकां सांगात तुज्याच फेर प्रायस शॉपांतले व्हॉलंटियर रित्या आमी व्हरून दिवपाक तयार आसा आयज बरी गजाल दिसता बऱ्याचशा शहरांनी स्वताहून लॉकडावन केलो हांव मुद्दामून सांगता वाळपयन आमच्या 100% लॉकडावन आसा साखळेत 99% लॉकडावन आसा 1-2 शॉपां ओपन आसा म्हणजे गांवांनी जर पळयशात तुमी 80% लॉकडावन केला फेर प्रायस आसून सुद्दां उगडूंक ना म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की काही गायडलायन आसतल्यो आमचो प्रयत्न आसा की त्या अनुसार ग्रॉसरी शॉपवाल्यांनी सुद्दां फुडें येवचें आनी सगळ्या गोंयकारांनी फुडें येवन 100% लोकांक रिक्वेस्ट करची की आमी लॉकडावन करुया आमी आमच्या पासून सुरवात करुया हे करचें अशें म्हाका दिसता आतांचे हॉस्पिटल जे असले जरी थंयसर 100 बेडेड हॉस्पिटल जरी ते असले तर आमचे तितके प्रोविजन आतां ना आमचे कडेन थंयसर फॅसिलिटीज कमी आसा आमच्या कडेन आमी थंयसर आमची तयारी आसा की मॅक्झिमम थंयसर तयारी करपाची आमी त्याच हॉस्पिटलाचेर डिपेंड ना एनादर 2 हॉस्पिटल्स वी हॅव आयडेंटिफायड खंयची ती हांव आतां सांगना आमकां हे पळय कितले बेड तयार करचे पडटले हाची कल्पना आतां आमकां खूब बेड तयार करचे पडत हांव परत सांगता बट आमी आतां जी तयारी जी आसा ही आमी जवळपास 50-60 बेड पर्यंत दवरता मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही पुन्हा पुन्हा म्हणते की अफवा पसरवणाऱ्यावरती कारवाई केली जाईल पण आम्ही बघतोय की नॅशनल मीडियामधून पण चुकीच्या बातम्या येत आहेत त्याला कोणता बेस नसतो आणि सुद्धा अफवा इकडे पण पसरवल्या जातात पण अशा बाबतीत तुम्ही आतापर्यंत काय कारवाई इनिशिएट केली आहे कारण मी विचारतोय जीएमसी मध्ये आज जे प्रकरण घडलंय आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन किंवा स्पष्टीकरण केलेलं आहे की जीएमसी मध्ये कोणत्याही डॉक्टरला प्रादुर्भाव झालेला नाहीये डेप्युटी कलेक्टरला आम्ही परमिशन दिलेली आहे त्याने त्यांना बोलवून काही जणांना वॉर्निंग करतोय काही जणांना अशा वेगवेगळ्या विषयार्थी वेगवेगळे सुरू आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन आरोग्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी दिलेलं आहे कारवाई डेप्युटी कलेक्टरने ऑलरेडी सांगितलेलं आहे दुसरं म्हणजे सध्या काळा बाजार होत आहे सकाळी पणजीमध्ये ज्या अंडी 40 रुपये 30 रुपये डझनने मिळायचे ते अंडे 84 रुपये डझनने मिळायला लागले लोक गैरफायदा घेतात असा काळा बाजार करणाऱ्यावरती मला वाटतं लोकांनी पण समजून घ्यायला पाहिजे चवीचं खाण्यापेक्षा पोट भरण्यासाठी खावं निदान त्यामुळे लोक काळा बाजार करणार नाहीये लोकांनी समजावून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे पेशंट पॉझिटिव्ह सापडले आणि तुम्ही म्हणता त्यांच्या संपर्कात आशिल्ले मनीस तांकां क्वॉरंटायन केल्यावरती जायते प्रिकॉशन घेतला पण लोकांक खबर ना ते कोण ते खंय गेल्ले ते जोपर्यंत लोकांक त्यांचे आयडेंटिटी करचे लोक स्वतः कशे आयडेंटिफाय करतात क्वारंटाईन आम्ही जे पॉझिटिव्ह पेशंट आयल्या त्यांची आयडेंटिटी डिस्क्लोज करू शकना आम्ही त्यांची नावां पब्लिश करू शकना आम्ही तांच्या कडल्यान आम्ही रूट घेतला आणि त्यांच्यानी आमकां जो रूट सांगला त्यांच्यानी आमकां ज्यांची नावां सांगल्या की ह्या लोकांक आमच्या संपर्कान आयल्या म्हणून त्या लोकांक आम्ही क्वारंटाईन केल्या आम्ही तो एरिया सील कर तसो आम्ही तेजो फर्स्ट जनरेशन तो ज्या मनशाक डायरेक्ट मेळ्ळा त्या मनशाक आम्ही क्वारंटाईन केला ना तो एरिया सील करण्यात काय अर्थ ना आता कारण तो ऑलमोस्ट जर 20 तारखेक तो थंयसर गेल्लो आसत जाल्यार आज 26 तारीख आसा तर काय अर्थ ना ते करपाक मुख्यमंत्री साहेब गोव्यामध्ये दुधाचा पुरवठा जो आहे साधारण 2.5 लाख लिटर दूध प्रत्येक दिवशी लागतोय आणि गोवा डेअरी 1 लाख लिटर पर्यंत सप्लाय करू शकतो आम्ही दुधाच्या गाड्या येण्यासाठी परमिट केलेले आहेत पण लोकांनी काही दिवस जरी दूध नाही घेतलं मला वाटतं मुलांना पाहिजे तेवढंच घ्या लोक ज्या पद्धतीने दुधाचा वापर करतात तो कमी करायला पाहिजे कुठंतरी संयम बाळगणं गरजेचं आहे सर एक गजाल खरी की जीएमचे 2 नर्सेस आयदर क्वारंटाईन केला काय गव्हर्नमेंट अंडर दवरला खरी गजाल ना अजून गव्हर्नमेंट खंयच्याच आमच्या स्टाफाक अशा पद्धतीचे क्वारंटाईन आमी करून दवरूंक ना ओके आमी आमच्या प्रिकॉशनरी मेजर्स म्हणून आमी आमच्या स्टाफाक जो क्लोरोक्विन ड्रग हो जो दिवपाक जाय आमच्या सगळ्या स्टाफाक म्हणजे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गायडलायन आमी तांकां जी मेडिसिन्स दिवपाक जाय विच इज द क्लोरोक्विन डोसीस ह्या सगळ्या स्टाफाक जे डायरेक्टली रिलेटेड काम करता त्या सगळ्या जाणांक क्लोरोक्विन स्टाफ टॅबलेट्स ज्यो आसा ह्यो दिल्ल्यो आसा आमचो प्रयत्न आसा की फाल्यांच्यान तो चालू जातलो लॅब हय सिस्टम हा पळय न्हू की तुमकां पेशंट सांगतात तेजेरूच मर्यादीत उरतली समज तो कोणाचें नांव सांगपाक चुकलो तुमी कितें करतले तेजो स्प्रेड चड आसतलो आता कशें आसा जर कोणाक खबर आहा कोणाक कळ्ळो ओके बाबा हो पेशंट म्हणून सोशल मिडिया आतां बरेचशे फावटी हे जाल्ले आसा तांच्यांनी स्वताहून विलिंगनेस येवन क्वॉरंटायन जावप गरजेचें आसा
तेणी जर क्वॉरंटायन जालो बरी गजाल आसा, आमकां ताका डायरेक्टली चॅक करपाक मेळटलो. प्रायोरिटी तो आपलोय जीव धोक्यान घालिना आनी उरलेल्यांचोय घालिना. जर असे कोण लोक आसात जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की तुमकां कळ्ळा की बाबा अमके कडलो पेशंट आसा, आपल्याक दिसता की तो आपल्याक मेळ्ळेलो, जाल्यार तेणी स्वता येवन क्वॉरंटायन जावचें. आमी तेजी फ्री ऑफ कॉस्ट सगळी काळजी घेता आनी तेजी चेकिंगूय जातलें. आमी पळयता सेंट्रल गायडलायनीच्या नुसार म्हणजे ते आमकां कोवीड-19 हाजी गायडलायनी फॉलो करची पडटा. आय विल गो थ्रू दॅट गायडलायन आनी अकॉर्डिंग टू दॅट आय विल इन्स्ट्रक्ट फॉर द काल पॉझिटिव्ह सापडलो तो मदीं नेगेटिव्ह आशिल्ल्यान डिस्चार्जूय जाल्लो. आणि अशें कळ्ळां की तो तेजी फर्स्ट टेस्ट नेगेटीव आयिल्ली म्हणून तो डिस्चार्ज जाल्लो. बट मागीर आमकां परत जेन्ना डावट आयलो तेन्ना तो एडमीट केलो गेला. त्यांना काय ओव्हररूल केलो एका दोतोराचेर ना तसो कांय ना. ते कन्फ्युजन कांय जाणांनी अननेसेसरी सोशल मिडियाचेर जे व्हायरल केला दॅट इज अ रॉंग थिंग. आणि सर जेन्ना तुमी कोण जो पॉझिटिव्ह पेशंट आसा तो जर एरियाच्या लोकांक जर सांगत कित्याक लोकांची चडशे कित्याक व्हॉट्सॅपार नाका नाकाली नांवां डिस्क्लोज जाता आनी तातूंत आनी हांव कोवीड-19ची गायडलायन कितें आसा ही पळोवन घेता आनी ताज्या अनुसार वील अकॉर्डिंग टू दॅट वील डू. लोकांनी स्वता रावपाक ते लोक एटलीस्ट तरी भायर सरचे ना न्ही. हांव परत सांगता हांव कोवीड-19ची गायडलायन वी वॉन्ट टू गो थ्रू द गायडलायन. ओके देन आय विल टेल यू. हा